Haleluya. Haleluya. Ergan tukar semia Yesus. Paglap tukar semia Yesus. Pandan tukar semia Yesus. Aradan tukar semia Yesus. Persitaun tukar semia Yesus. Jai Jai tukar semia Yesus. Hosanna tukar semia Yesus. Persiladan tukar semia Yesus. Haleluya. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां सुमेस्तांक बरो उपकार मागता म्हाका चनाईच्या दिसा परत आनी एक दीस देवान आमकां फोव केला ताचे सांगता रावून ताची स्तुती करूंक ताका अर्घा दिवंक ताचे उतार आयकूंक आनी आमच्या हर एका गरजां खातीर मागोवंक हो वेळ आमी बरो करून उपयोग करया तर समेस्तांव तुमकां मागण्याक हांव स्वागत मागता आनी सर सांगता मेळोवन हे मागणे आमी आराम करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समिती जय सांगता स्त्री आमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जोगशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मे आम बापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिन जसा आनी सदां सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 130 आनी 100 अध्याय तुमी वाचल्यार थंय पयलें वाक्य सांगता हालेलुया म्हणून सर्वेस्पराक अर्घां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता देवाच्या देवाक अर्घां दिया आनी ताचो मोग ताका तसो कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता दनयाच्या दनयाक अर्घां दिया कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. आज आमी सगळीं सांगता मेळोन त्या देवाक अर्घां दिवंक फावो जेजूक आमी जेजूची स्तुती करूंक फावो पवित्र आत्म्याक वर्णूंक आमी फावो कित्याक तरी एक देव आमचे सांगता रावून आमचे सांगता रावून आमकां जाय जाल्लें सगळें तो दिता देखून आज वर्थ मोगान ताची स्तुती करया ताका आमी अर्घां दिवया ताची महिमा आमी वाखनया देखून कितेंय तुमची कितें इंटेन्शन आसल्यार सगळीं ह्या वेळार मागोवंक प्रयत्न करा तुमची सगळीं इंटेन्शनां ह्या मागण्यान समर्पण करून दिया पयले फावटी आनी ह्या वेळार सक्कर सांगता मेळोन मागता आसतना खंडीत आज तुमच्या हर एका गरजांनी सरस्पर देव तुमकां उदारपणी पावतलो आनी सगळ्या तुमच्या गरजांनी तो तुमकां आधार दितलो देखून असले एक मनोभाव दवरून असलो एक भावार्थान विश्वास दवरून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्घां दिवया देवाची महिमा आमी वाखनया. हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया आमी हरसून गावया. सक्कर सांगता मेळोन देवाची स्तुती करया देवाक महिमा वाखनया सर्व रितीचे घुसपट गोंधळ पयस करया एक देवाक मात्र आमचे मन आनी आमचे काळीज केंद्रीकृत करून देवाची स्तुती करया देवाक अर्घां दिवया. बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्र आत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया देवा बापा हरसून गावया जेजू सोम्या हरसून गावया पवित्र आत्म्या हरसून गावया त्रिएका देवा हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया हरसून गावया
गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया सगळे आम्ही जेजूक समर्पण करणे जेजूची स्तुती करूया जेजूक आम्ही अर्घ दिवया जेजू आमचं सोडवणदार आणि रक्षक म्हणून आम्ही आमच्या जिवितान मानून घेऊया आम्ही आणि तो आमकां राखता आणि सांबाळता आमच्या हर एका वाईट अवघड जनावरांतल्या पिडेशिरांतले तो आमकां राखून व्हरता आज तुम्ही हर एकली देवाची स्तुती करताना जेजू अर्घ दितना देवची जेजूची महिमा तुम्ही प्रगट करताना जायती अजब आणि अद्भुतां आमच्या जिवितांत ह्या वेळार घडतली जीवदाता हर्षून गाऊया जीवित दिल्या हर्षून गाऊया कृपेवंता हर्षून गाऊया ससनाच्या बापाक हर्षून गाऊया जीवदाता हर्षून गाऊया जीवित दिल्या हर्षून गाऊया कृपेवंता हर्षून गाऊया ससनाच्या बापा हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हे पवित्र आत्म्या तू ये तुझी स्तुती करता तुका अर्घ दिता तुझी महिमा आम्ही वाकणता कित्याक सगळो संसार तू चलयताय पवित्र आत्म्या आमची जिविती चलोवंक तुये आमच्या जिवितांत अजबने अद्भुतां करूंक तुये भावार्थ आमचो थीर करूंक ये जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकोवंक तुये देवाच्या उतरांची समजणी आमकां दिवंक तुये पवित्र आत्म्या आमच्या जिवितांत ये तुझी स्तुती करता तुका अर्घ दिता तुजी महिमा आम्ही वाकणता पवित्र आत्म्या बरा खबा बाबा बाबा शक्ती बाबा Thank you, Lord. दैविक उजवाडाक हर्षून गाऊया रायांच्या रायाक हर्षून गाऊया स्वताच्या आत्म्या हर्षून गाऊया सर्पद्वेदाराक हर्षून गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षून गाऊया रायांच्या रायाक हर्षून गाऊया स्वताच्या आत्म्याक हर्षून गाऊया सर्पद्वेदाराक हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया देवा बापा हर्षून गाऊया जेजू सोम्या हर्षून गाऊया पवित्र आत्म्या हर्षून गाऊया त्रिएका देवा हर्षून गाऊया जीवदाता हर्षून गाऊया जीवित दिल्या हर्षून गाऊया कृपेवंता हर्षून गाऊया ससनाच्या बापाक हर्षून गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षून गाऊया रायांच्या रायाक हर्षून गाऊया स्वताच्या आत्म्याक हर्षून गाऊया सर्पद्वेदाराक हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 हालेलुया Praise the Lord, glorify mighty God. Praise the Lord. देवाचे उतर सांगता कीर्तनाचो ग्रंथ 140 आणि 8 अध्यायांत पहिले वाक्य आणि
दुसरे वाक्य हालेलुया म्हणून सर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच सर्गी ताची स्तुती करा. सगळ्या त्याच्या दुतानं ताची स्तुती करा. सगळ्या त्याच्या दळबारानं ताची स्तुती करा. सूर्य आणि चंद्रेम ताची स्तुती करूं. बरजळीत नखेत्रां ताची स्तुती करूं. उंचायंतल्या उंच सर्गा ताची स्तुती कर. मळबावेल्या उदका ताची स्तुती कर. सगळे सृश्टेक स्तुती करूंक देव आपण दिता. आनी सृश्टे पैकी उंच सृश्टी जावन आसा मनशाचें जिवीत. मनशांक ताणें सृश्टी केल्लें. देखून मनीसच आज चड जावन देवाक स्तुती करूंक वचना. देखून आज आमकां एक वर्तें भाग देवाची स्तुती करूंक, देवाची महिमा वाखणूक आमकां एक वर्तो एक वेळ देवान आमकां दिला. देखून आमची सगळी मागणी सगळी समर्पण कर दिवन देवाची स्तुती करतना खंडीत हर एक बांदपास आज तुटून पडटात. हर एक वायटाचें सत्य सुटका मेळटा. कित्याक हिलींग आनी डेलिव्हरन्स आमकां स्तुती करतना मेळचें जावन आसा. एक वर तें भाग आमचें आनी त्यात पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी बरोवन स्तुती करतना तितले दैवीक सकत आमचें थंय वाळटा आसतना जेजूची काकूळ तांणी करपा तुमचें थंय वाळटा आसतना खंडीत सावन ताका महिमा जाता. देवाक महिमा दिवंक एक वर्त अवकाश म्हाका आनी तुका मेळ्ळलो. तो बरो करून आमी उपयोग करया. देवाची सकत देवाची काकूळ देवाची कृपा आमी मागया ह्या वेळार आनी सर्व संगता मेळून देवाची स्तुती करया. एक नवें गीत ताका सर्वेस्पराक आमी गावया आनी भक्तांच्या सभेन ताची स्तुती करया. आमी सकट मेळून देवाची स्तुती करून देवाक अर्गां दिवन ह्या गिता द्वारे आमी सोम्याक वर्सिया. सगळे आमी ताळयो पेटवून देवाची स्तुती करया. बरका बाबा बाबा रखा बरो शीला लका बाबा सुंदर बरका रखा द माइट anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Ureka baba 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 touch them Lord, heal them Lord, set them free Lord Jesus. Upward Jesus sukha diya dira baba rखा Jesus. Hallelujah, hallelujah. Shira bala 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 shikaram dalaliya de. Thank you. ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು, ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆನು. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜನೆ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ. सगळे आमची सखत देवाची स्तुती करच्या खातीर वापरया आमी. सिराकसो ग्रंथ आमकां सांगता 30 आनी 9 अध्यायांत आमी वाचल्या तुमची सगळी सकत देवाची स्तुती करूंक वापरा म्हणटा. थकनाकात म्हणटा. थकल्यार तुमी शेवटाक पावचे नात म्हणून सगळे आमची ताळे उबारया, आमची सकत वापरया आनी देवाची महिमा आमी स्तुती करून अर्घ आमी दिवया देवाक. देवाची महिमा आमी वाखणया. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಸರ್ವವನ್ನು ಆಳುವವನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೆ ನಿನ್ನ
ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ तो महोन्नत देव जावन आसा महोन्नतान तो वस्ती करता आनी थंय थावन आमचेर तो नदर लायता आनी आमचें जिवीत सगळें तो पळयता ह्या वेळार सगळें आमचें जिवीत समर्पण कर दिवया देवाची काकुळटांनी कृपा ह्या वेळार मागया आमचे सगळे इंटेन्शनां भेटोवन देवाची स्तुती करया देवाक अर्घ दिवया कित्याक उन्नतन तो वस्ती करचो देव महोन्नत देव जावन आसा ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಉನ್ನತ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವಾನಿನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಕನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ನನ್ಬಾಳ ಜಯವೂ ನೀನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಆಮೆನ್ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 एक गरीब दोळे आमच्या तांबया दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया आमकां आमी जेजूक समर्पण कर दिवया आमचें जिवीत आमचें कुटुंब आमी करचो वावर सगळें समयाक समर्पण कर दिया सगळें देवाक सोलून वरजे त्या दाळा आमी ह्या संवसारांत जैत जोडटा हर एकान आमकां जैत मेळटलें कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमकां मुखार रावतलो कोण आसा हे आमकां विरोध रावतलो कोण आसा म्हूण सांगता रोमकाराच्या पत्रांत 8 अध्याय 30 आनी 1 वाक्य तर देव आमच्या पक्षान आसा देखून सगळे आमी समर्पण कर दिवया देवाच्या हाती खंयची पातकां आमची उडास जाता जाल्यार आमी केल्ले वायट आमच्या उलोवण्याद्वारे आमच्या चिंतनाद्वारे आमच्या काळजाच्या बग्नाद्वारे आमच्या साल समकानाद्वारे केले एक पातकां बक्षाने मागया जेजू काकोळकर म्हाका सूर्या पातकां बक्षी म्हणून मागया देवाची काकोळतांनी कृपा आमचे थंय देवन आमच्या खातीर मागा देव काकोळ ह्या वेळार प्रत्येक जावन तुमचे थंय आसलेली कुडींत असली पिडा शिडाय समर्पण कर दिया कित्याक जेजू आपडटा आनी आमकां गूण करता ती जैवीक सकत गूण करचे सकत आज आमच्या अर्येकल्याच्या जिवितांत वाळटा कसली ती पिडा जावं दी खंयचेय ते मारेकार पिडा जावं दे भिये नाकात देवाक असाध्य जाल्लें कितेंच ना चड संगती देवाक साध्य म्हूण सांगता देखून सगळे आमचे कुडींत आसलेली पिडा शिडा जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिया जेजूच्या पवित्र गायांक समर्पण कर दिया आनी
जेजूची गुण करची सकत आमचे थंय वाळय म्हणून मागया पवित्र आत्मे सकत आमचे थंय वाळय म्हणून मागया आमकां एक नवें जिवीत सरस्पर देव आयचे दिसा ह्या मागण्या वेळार फावो करून दी आमचे ते आसले पिडा आशिल्लो आमचे तान पयस वचून दी निराशपण पयस वचून दी सलवणी पयस वचून दी सगळी करंदाय बेजाराय खंत पुरा पयस वचून दी आनी खंयचेंत वायटाचे सक्ती आमचेर पाडाव करूंक येता जाल्यार ते सगळे पळापळ घेवन दीत आनी आमकां संपूर्णतान सुटका मेळोवन दी म्हणून ह्या गिताद्वारे आमी मागया सगळें समर्पण करून दिवन ह्या वेळार जेजूची गुण करची सकत आमचे थंय वाळय म्हणून मागया तुमची सगळी पिडा शिडा भेटोवन दिवन आमी मागता ह्या वेळार तुमचे खातीर आमी मागता आसतना सगळे तुमच्या गरजां खातीर मागा आपट जेजू जणकल्यात आपट जेजू जेजू तांणी घाल्ली इंटेन्शनां सगळी तुज्या पांयां ताला भेटोवन दिता जेजू तांची सगळी पिडा आशिल्ल्या तुका समर्पण करता जेजू आपट आनी गुण कर जेजू प्रत्येकल्याक आज तांणी घाल्ल्या इंटेन्शनां बाबा जाप दी जेजू आज आशिर्वादीत कर म्हणून मागता जेजू आपट जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा आपट जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा कपातकी स्त्रीन जेजूक आपडलें आनी ती संपूर्ण पिडेशिल्ली तावन सुटका घेवन घाण गेली तिणें आज बाबार तान आज आमी जेजूक आपडया आनी सगळे ताची दैवीक सकत गुण करची सकत म्हजे ते आनी तुजे ते देव येवच्या खातीर मागया आमी आनी आमकां संपूर्ण तरान जेजू गुण करून दी म्हणून मागया तितकी स्त्रीन तुका भावार्थाना पडले कष्टल्याक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुका आसर पडटा पत्की स्त्रीयेन तुका भावार्थाना पडले कष्टल्याक तुवें बरें केलें भावार्थान हांव तुका सोम्या आजा पडटा पांयां तळा तुज्या आसर पडटा सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्याक गुमान तूं दी कुरपेची जत जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची जत जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी आपट जेजू म्हाका आपट अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा आपट जेजू म्हाका आपट जेजू प्रत्येकल्या जेजू अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा सर्गा संसार धनी तुझे खातीर आनी म्हजे खातीर ह्या घडये तुझ्या आनी म्हज्या जिवितांत देवान येता आनी कितें सुद्दां
आमचे मध्ये पक्षपात करिना जे कितें मागलें तो आमकां दिवंक तो तयार आसा देखून सारक्या संवसाराच्या धनिया कडेन आमी मागया आमकां आपूण गूण करच्या खातीर ताची दैवीक सकत आमच्या थंय वाळूंच्या खातीर आमी मागया Wara baba baba barako baba bashida. Wola kaba baba irala baba shiba baba baba. Wara baba 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 barako baba bashida. Shirala baba 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 maitya. स्वर्ग संसाराचो जावन आसा हितूंदनी सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिणी सर्ग संसाराचो जावन आसा हितूंदनी सर्गीन तावन धाड तूं आमचेर देणी पाटलाव करूंक तुजो सदांच कालतेपणी बेसावानी बरमोजी जिणी सोमिया जेजू ताळ्यात म्हज्या कांदे धनिया जेजू मागण्या गुमांतून दी कुर्पेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी कुर्पेची जर जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळून दी आपूण जेजू म्हाका आपूण अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा आपूण जेजू म्हाका आपूण अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा मोजी तूं निवा हालेलुया 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 आपूण जेजू हर एक पिडा शिडा तुटून पडे निसम्या जेजू हर एक वाईटाची शक्ती तुटून पडे तुझी दैविक सकत गुण करचे सकत वाळे जेजू आपूण जेजू जण एकल्यांचेर जेजू ताणी कितें बराव इंजेक्शन घालन जेजू ती सगळी बापाय वाळा आपूण 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 आनी गुण कर तांकां सुटका दी जेजू हालेलुया हीर बरे केले बरे देका शेंदर बरे करे बरे देकले जीसस माहिती गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस 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 थँक यू लॉर्ड praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 thank you Lord thank you Lord thank you Father praise the Lord glorify mighty God hallelujah worship Lord Jesus 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 thank you Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise the Lord glorify mighty God praise the Lord praise the Lord hallelujah 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 हालेलुया थोडा वेळ देवाचे उतार आमी नियाळ करया मगच्यानो कित्याक देवाचें उतर आज आमकां जिवीत दिता आमच्या एकल्याची जबाबदारी केली म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता देखून आमी आमची जबाबदारी कितें म्हणून समजून काण घेया आमची जबाबदारी केली जावन आसा आमी प्रत्येक जावन लग्न जिवितांत एकवटलेली एक एक फावटी आमची जबाबदारी समजन आसतना आमचे लग्न जिवितांत फुटी येवची आसा हर एकल्यानी तांची तांची जबाबदारी तांणी समजून काण गेल्यार ती अर्थ करून काण गेल्यार खंडीत जावन तांच्या लग्न जिवीत सुफळ जाता आनी लग्न जिवितांत आशिर्वाद मेळटा देखून आज एकच जबाबदारी आज पळया कांय जर जाल्या उपरांत त्या गांवाची जबाबदारी कितें म्हणून तितल्या मात्र आमी समजून काण घेया गांवाची जबाबदारी कित्याक म्हळ्यार हर एक घर चलोवन जे चड जावन दादल्यांनी तर दादले तांची जबाबदारी फावो ते परी समजून काण गेल्यार लग्न जिवितांत
खंडीत तांचें लग्न जिवीत सुफळ जाता आनी लांब आवदेक तें बाळवता, लांब आवदेक तें बाळवता. देखून आज आमी हें समजून कान घेवया. एफेसकारांचें पत्र सांगता 5 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यां. एफेजियन चॅप्टर 5 वर्स 28. येस परे पतीने जसो आपल्या कुडीसो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो तो मोग करता. देखून पयले सुवातेर एका दादल्यान ताच्या पत्नीचो मोग करूंक, त्या दाळा मात्र तुवें तुजो मोग करूंक जाता. देखून आज ह्या मागण्यांत कोण बुरा दादले जॉयन जाल्यात खंडी जावन ही जबाबदारी समजून खानगीचेर एकल्यांनी. आनी तूं हांवूय सुकोन पडलां, तुमीय सुकोन पडटात. देखून आमचे अस्खत काय खंय आसा म्हणून आमी समजून घाण घेवया आज. देखून येसुपरी पतीनी पती कोण म्हळ्यार घोवानी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तसे आपल्या पत्नीचो मोग करीत जाय. आनी आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचो तो मोग करता. देखून थोडे दादले आसात तो तांच्या मात पडोवन गेला, तांच्या बायलांचे पडोवन तसो ना. ती कालें करतात कित्याक तांकां पुरा ते गुंतुतना म्हळ्यार घरा येताना पुरो रेडी आसता, सगळें रेडी आसता, मागीर काल्याक तांकां टेन्शन. हय गळटात दीस आनी रात म्हळ्यार गळटात. जातले दादले आपल्या कुटुंबा खातीर, आपल्या कुटुंबा पासून भुरग्यांक एज्युकेशन दिवंक, भुरग्यांचो फुडार बांदून हाडूंक कितले वर्सां गांवाक येनासतना गल्फांनी पुराय कितले आमी कश्ट केल्ले गोता. आमी गल्फांत आसल्या मस्त वर्सां आमी काम केलां गल्फांत. आमकां कळीत आसा ते कश्ट कितें गे म्हणून. आज काल कितें म्हणटात एक आमचे कश्ट पळोवन कण्णी जावन आनी एकलो मनीस ते कश्टान पडनातले बरी 17 एकान घेता गे. देखून आज आमी दादल्यांनी सुतलेले कश्ट मस्त आसात कुटुंबा खातीर, सॅक्रिफायस केल्लो मस्त आसा, पूण मस्त केअरलेसय केल्लें आसा. आमच्या जिवितांत आमी मस्त केअरलेसय केल्लें आसा. देखून आज समजून कान घेवया. एफेसकारांचें पत्र 5 अध्याय 25 वाक्य सांगता, पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो, क्रिस्तान जेजू क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. म्हळ्यार जेजूची पत्नी म्हळ्यार पवित्र सभा. देखून हे सांत पावल सांगता आमकां जेजून कितलो मोग केलो ह्या पवित्र सभेचो. ही पवित्र सभेक एक नवो जीव दिलो. ही पवित्र सभा ताणें बांदून हाडली आनी हें सगळें केलें ताच्या पत्नीचो मोग केलो ताणें. म्हळ्यार पवित्र सभा जेजूची पत्नी. आनी क्लियर सांगता आमकां जेजून पवित्र सभे कडेन लग्न करून घेतलें म्हणून. आनी त्या पत्नीचो ताणें मोग केलो. आजुनूय ताच्या पत्नीचो जो मोग करता त्या पत्नी म्हळ्यार आमची आज आवय जावन आसा ही पवित्र सभा. पवित्र सभा आमची आवय जावन आसा. कित्याक त्या पवित्र सभेंत आमी जल्म घेतला, त्या पवित्र सभेंत आमी व्हड जाल्या, त्या पवित्र सभेंत आमकां भावार्थ मेळ्ळो, त्या पवित्र सभेंत आमकां सक्रामेंत मेळ्ळें. सगळें त्या आवयन आमकां दिलां. कित्याक जेजूची पत्नी जावन आसा ती आमची आवय. जेजूची पत्नी जावन आसा पवित्र सभा. पवित्र सभेचो आमी मोग करचें म्हूण सांगता. तशेंच जेजून कशें पवित्र सभेचो मोग केलो तशें एका दादल्यान आपल्या बायलेचो मोग करी जाय. गांवदेचो पुस्तक आमकां सांगता प्रोवर्ब्स म्हणण्यो 15 अध्याय 1 वाक्य, मोवाळ जाप राग निवाळयता गे, पूण कठीण जाप राग साळयता. आमी कशें घरांत उलयता. थोड्यांच्या घरांत त्या दादल्यांनी देगणें घाले शिवाय उलयनात. बायलेक देगणें आनी भुरग्यांक देगणें देगणें घालून उलोवचें. दुसरें तांकां एक नॉर्मल भासूच येना. थोड्यांक सगळें वायट करून सोडचें कुटुंबान. एक नॉर्मल एक मोगाचें उतार म्हणलें थोड्याक मस्त घरान आमी विजीट करतना त्या घरच्या भुरग्यांची अवस्था, त्या बायलेची अवस्था पळयतना कित्याक इतले रागान रिएक्शन. ओके एक मिस्टेक जाता, कोणाक जावं जायना, तुजे तावन मिस्टेक जायना गे, तुजे तावन सुखी जायना गे. खरी खंडीत तुजे बायले तावनी सुखी जातात, भुरग्यांत आनी सुखा ते सुदारसून मरचें. मोगान आमी सांगल्यार करेक्शन केल्यार मोगान सांगल्यार खंडीत बरें जाता. हर एका संगतीक आमी हाय पीच काडचें आमचें. म्हळ्यार ताळो वाडल्यान काडचो. म्हळ्यार हांवें म्हजो अधिकार दाखयचे न्ही. हांव एक घरांत व्हडलो मनीस न्ही, हें हांवें दाखयचें न्ही. कोणा मुखार दाखोवचें. कोणा मुखार एक अबल आनी अस्कत स्त्री म्हणटा पवित्र सभा.
आणि पवित्र पुस्तक ह्या विशयान सांगता देखून गादीच्या पुस्तकान आमी तेंत वतार मोवाळ झाप राग निवळायता आज जावन आमी कोणी उलयतना इल्ले सॉफ्ट वॉयसान आमच्या कुटुंबा कडेन उलोवया सॉफ्ट वॉयसान आवय बापाय कडेन उलोवया सॉफ्ट वॉयस कान घेवन आमच्या भुरग्यां कडेन सॉफ्ट वॉयस कान घेवन आमच्या बायले कडेन उलयया खंडीत जावन हें एक सूख जावचें ना केदाळा हें कितेंय सोडून तूं जेतावन जाल्यार तुजी बायल तुका सोसून व्हरतली तुजी भुरगीं तुका सोसून व्हरतली कोणूय सुखी करनातलो मनीस ह्या संवसारान ना ह्या पाताक करनातलो मनीस ह्या संवसारान ना हर एक पातकी सैमांत जल्मले पातकीत जावन आसात हर एकलो सुखी करतात हर एकल्याच्या जिवितांत सुखी घडटा सुखी घडनातलो मनीस एकलोय ना तर हेरांचे सुखी आमी कित्याक दाखोवचें आमचे कडेन सुखी नात गे देखून हे समजून काणगेचे आज एफेसकारांचे पत्र सांगता 6 अध्याय 2 वाक्य एफेसियन चॅप्टर 4 वर्स 2 सदांच ल्हानवीक जाया बोळी जाया आनी सोंसणीक जावन चला 3 संगती आसात ल्हानवीक ल्हानपण बोळी आनी सासणीक म्हळ्यार सोंसणीक जावन चला म्हण सोंसणीकाय आमकां कितली गरजेची आमकां कित्याक म्हळ्यार एक काळें जाल्यार तक्षण राग येवन जालो आमचे थोडे गांवांत आसा न्ही कोंकणींत तांकां राग ताच्या नाकारत आसा म्हणून नाकारत हांवूय मस्त रागिश्ट म्हाकाय तक्षण राग येतालो पूण आतां मागून 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 मागण्यांत सदांच राग म्हजो एक 75% म्हणून जाला आनी की ना म्हणून ना आसा तो 25% आसूंक आसा अजुनूय आसा ना म्हण ना पूण थोडो राग आमकां बऱ्याक पडटलो पूण पुरा राग केदाळाय बऱ्याक पडना देखून आमी ते रागान उलोवचें हें सारकें न्ही म्हणटा ल्हानवीकायन चला बोळी म्हूण तुमी चिंता सोंसणीक जाया एकामेकाचें सोडून कितेंय आसा जाल्यार तें सुदारसून व्हरा म्हणटा सोडून हर एकल्यान एक स्त्री एका कुटुंबांत न्हू तुज्या कुटुंबाक येता आसतना तुज्या कुटुंबाच्या खंयच्याय संद्याची तिका परिचय ना खंयच्याय संद्याचे परिचय ना देखून ती येता आसतना ती एक कितल्या धैर्यान येता न्ही तुज्या घरांत कितल्या धैर्यान ती येता आनी थंय तिका वायट मेळ्ळेल्यार तुजे तावन जावंक पुरो या तुज्या आवय बापाय तावन जावंक पुरो या तुज्या भाऊ भयणी तावन जावंक पुरो ती त्या स्त्रियेक खंडन जातना त्या स्त्रियेक तुमी टॉर्चर केल्ले बरी उलोवण्यान आमी बोडयेन मारना हातांनी मारना जावंक पुरो पूण उलोवणे ताच्याक व्हडले मारणे गे एक गाद आसा कोंकणींत मारलो मारस ती मजवत गई उलयल्ले उलोवणे मजवना गई देखून अवले मार आमी एक एक पाटी उलयता खंडीत जावन देखून हाचे तावन एकामेका सोडून आसा खंडीत आसा कोणी परफेक्ट न्हय हांवूय परफेक्ट न्हय तुवें परफेक्ट न्हय ह्या तुजी बायली परफेक्ट न्हय तुजी भुरगीं परफेक्ट न्हय कोणी आमच्या कुटुंबांत परफेक्ट म्हणली नात 100% नात सोडून आसा पूण सगळे आमी एकामेका सोदून सुदर्सून येवया एका दादल्यान घरांत सुदर्सून येल्यार गय सगळें कुटुंब मोगान वरयत गय एक दादल्याचे जबाबदारी कितें हें देवाचें उतर मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून मातेवाचो वांजेल सांगता 19 अध्याय 6 वाक्या मातेवाचो वांजेल 19 अध्याय 6 वाक्या जेजूची ती उतरां देखून ह्या फुडें तुमी ती दोगां न्हय घोव बायलां आमी दोगां न्हय आनी भगार एकच त्या पासून तूं देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं दी देखून देवान जोडी केलां आमकां एक देवाचें धेन जावन ती स्त्री तुका मेळ्ळ्या जावंक पुरो तें कुटुंब तुका मेळ्ळां जावंक पुरो दोनी कुटुंबांनी संबंद बरो आसून मुखार वचचें बारी बरें आज आमकां पळोवंक मेळटा कितली फॅमिली कावन्सिलिंगाक येतात कितली फॅमिली कितली लग्न जावन एका वर्सा भितर 6 म्हयन्या भितर डायवर्साक एप्लाय केल्लीं कितलीं आसात थोडीं कोर्टांत अजुनूय झुते आसात 15 वर्सां 20 वर्सांत कोर्टांत केसी जावन तांचें सगळें लग्न जिवीत त्या केसींत आनी कोर्टांत आखेर जाल्लें आसा ती भुरग्यांचें जिवीत कशें जायत दोगां तेका भुरगीं आसात तर तांचें जिवीत कशें जायत केदाळ त्या दादल्यान चिंतून पळयलां गे असले पुरा परिस्थिती कित्याक दुसऱ्यांचें रिलेशन आसता बायल आसतनात दुसऱ्यांचें रिलेशन थोडे फावटी आमकां दादल्यांक आसा पळय आमची बायल कितली सोबीत आसल्यार ती सोबीत दिसना दुसऱ्यांच्या बायलो इल्ल्यो सोबीत चड दिसचें गाय तर सांगताले एकलो मनीस म्हणजे थंय कावन्सिलींग आयलो तो मनीस म्हणटालो अशें म्हणटालो
हांवें म्हणलें तुका कालेक सायबा तुजें बायल इतलें सोबीत आसा न्ही तर आनी एका त्या बायलेक काणयोन कित्याक तुजें खोटेपण आदारताय कित्याक तुज्या बायलेर तुज्या भुरग्यांक पुरा अशें पुरा कित्याक फारीफोन घेताय तूं काले करताय अशें ते दाळ म्हणलें ना तो इल्लो पिवून आयिल्लो तशें म्हळें आसतलें टायट पिवून तो आयिल्लो आनी पिवून म्हणा म्हाका म्हजी बायलेच्या की दुसऱ्यांच्यो बायलो बऱ्यो दिसतात म्हणालो ताका हांव पियेला म्हणून वगीत रावलो नाजाल्यार म्हाका कितें म्हज्या हाती उखलतो कोणा तशें उतर तो सांगतालो म्हळ्यार ही जोक न्ही हांवें सांगचें हें नीज जाल्लें गडीत हांवें तुमच्या मुखार दवरचें पूण असले आसात आज आमी हें समजून काणगेचें आज तुवें तुज्या बायलेक गौरव दिल्यार हें तुज्या बायलेक थंय आसूंक पुरो की तें उणेंपण तें एक सुदारसून व्हरचें ताका समजून दिवची आनी खंडीत जावन आमी सांगल्यार खंडीत आयकतली म्हणल्यार म्हजो एक भरवसो देखून आमकां आमी ह्या फुडें घोव बायलां दोगां न्हय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केलां ते मनशान मडिना जावं दी थोडे फावटी लग्ना जिवितांत ही येतात आवय बापूय येतात थोडी हांकां गरजच ना एक्चुअली हांकां गरज नातलें पुताच्या पाटेन रावन सुनेक काडचें सुनेक विंगड करचें नाजाल्यार कोणी त्या घोवाची बायलां दुसरी भाऊ भयणी येतात ताच्या मदें रिगोवंक तांचें लग्न जिवीत पाड करूंक मोगाच्या भावा भयणी असलीं करतलीं देवाच्या वतीन मारेकाराक वळख जातात मोगाच्या भावा आनी भयणी केदाळत एका घोवा बायल्या मदें डिस्प्यूट करूंक तांकां विंगड करूंक हे तांचें रिलेशन पाड करूंक कोणें तूं वचून नजो आवय जावं दी बापूय जावं दी भयण जावं दी भाऊ जावं दी कोणेंत तांचे भितर गेल्यार देव तांकां बिलकूल सोडिना हांचे विशयांत खंयच्या एका बायले बे आनी घोवाक विंगड करची कोणी आसा जाल्यार तांचे वयर देवाचो क्रोध पेट्टलो म्हणटा आनी हांव फारीक फोन घेतलो म्हणटा सरेस्पर देव अशें केदीच करूं नजो आमी करता जाल्यार आज तावन बंद करा तुमचें लग्न जिवीत पळया हांवें एक पळय सांगचें मस्तो म्हाका ह्यो कावन्सिलिंगाक केसी मेळटात ह्यो आतां घरा एक चेडूं येताना तें आवयक तें धू जावनूच येता सून जावन न्हय सून जावन संवसाराच्या देखीक तें सून जावंक पुरो पूण तुका तें दूत न्ही गे घरांत तुजी धू मात्र तुका धू तुज्या पुताची बायल तुका धू न्हय सून गी आनी खंयचे दुसरो वर्ड घाली येता पळय नाका अवले परिस्थिती आसात कित्याक तशें तपावत करचें तसलें आवयांनी कित्याक तपावत करचें एक चेडूं भुरगें आमच्या घरांत येता जाल्यार खंडीत तें म्हजी धू जावन येता सून मागीर म्हजें पयलें धू ताका हांवें कशें तूं तुज्या धुवेचो मोग करता तशें तुज्या सुनेचोय तुवें मोग करीचें न्ही एखाद्या तुजें धू दुसऱ्यांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तुज्या धुवेक तशें आयकोंक म्हणल्यार तूं कालें करसी ह्यो पुरो संगती आमी समजून काणगेचे हे पुरो आमी कित्याक एक कोंकणींत एक गाद आसा माथ्याक उतरलें उदक पांयांक देंवता काय देखून अवले पुरा संगती केल्यार ती कुटुंबां विभाड जातात ती कुटुंबां तांची भुरगीं पाडाक जाता असलें पुरा पळयल्यार खंयची आज कितलींशीं भुरगीं तरणाटी युवजन आसात मोगाच्या भावानी भयणी आमचे कडेन हाडून येतात आवय बापूय ती लग्न जावंक आयकनात आमी विचारलें कित्या खातीर लग्न जावंक आयकना कित्याक तुका आमच्या पाप्पा मम्मीचें डॅडी आनी मम्मीचें तें जिवीत पळोवन आमकां पुरो जालां तांची झगडीं तांचे करंदाय तांचें हें पुरा पळोवन आमकां तलें लग्न जिवीत नाका आमी इंडिविज्युअल जियेता वैयक्तीक तरान आमी जियेता आमचे कडेन बरीं कामां आसात बरें कर म्हाका वैयक्तीक जिवीत जाय तें काजारी जिवीत नाका म्हणटात तर अशें केल्लें असलें तांच्या मोतीक घाल्लें तांच्या दोळ्यांक दिसचें बरी ओले पुरा संगती केल्ल्यो कोणें कुटुंबांनी न्ही गे आज खंय आसा आमची कुटुंबां आज आमी व्हडलें मागणें करता ह्या खंय रेत्रेक धांवता पुरा करता आराधना घेता पूण घरांत देसवाट घोवा बायले मदें तांकां विंगड करूंक पळोवचें असलीं देवाचें उतर सांगता असलीं पुरा जल्मनांतलीं जाल्यार बरीं आहलीं म्हणून जुदासाक तेंच सांगलें जेजून तो असलो मनीस म्हाका विकृत करचो ताणें जल्मनांतलें जाल्यार कितलें बरें आसलें देखून कोणाच्या जिविताक वायट करूंक पळयता घोव बायलां मदें झगडीं करूंक पळयता तांचें रिलेशन पाड करूंक पळयता तांकां हेंत उतार जुदासाक सांगलें उतार परफेक्ट मोगाच्या भावा आनी भयणी हें समजून काणगेचें आमी हें समजून काणगेचें
देखून देवाचे उतार आमकां सांगता गादेचो पुस्तक 19 अध्याय 14 वाक्या प्रोवर्ब्स म्हणण्यो 19 chapter 19 verse 14 घर आनी संपत्ती पूर्व जातावन मेळचें दायज गय तुका एक आवय बापायतान आयिल्लें काय आसतीन काय घर मेळना जावंक बरो थोड्यांक कांय मेळना आवय बापाय कडेन कांय ना जाल्यार भुरग्यांक काले मेळचें आतां म्हज्या कडेन कांय ना जाल्यार म्हज्या कडेन आस्त बदी करतना कांय ना हांवें भुरग्यांक कल वांटो दिवेत कांय ना देखून तुमकां दायज आसा जाल्यार घरदार आसा जाल्यार आवय बापायतान मेळ्ळें जाल्यार तें एक खंडीत जावन देवाचें दायज जावन आसा म्हणटा पळया घर आनी संपत्ती पूर्व जातान मेळचें दायज पूण शानी पतीन शानी बायल तें देवाचें देणें गे देवाचें देणें देखून एके पटी आसा पळय तूं कितलो बरो आसा पळयता देव आनी तुका जाय जाल्यार तें सांगातीन दिता तुजेंत अन्नाडपणां असल्यार तुका एक बरी बायल कशें मेळचें देखून कोंकणींत एक गाद आसा सीर पळोवन तो दाग दिवचो गय आतां म्हळ्यार इंजेक्शनां दितात सीर पळोवन दी सिरेक ती दिवची न्ही अशें ही गाद खंडीत परफेक्ट आमकां आमच्या जिविताक आमच्या कालेताक सहजली जिणे सांगतीन देव आमकां दिता तें एक देणें आतां तें बायल बरें ना म्हणून तूं कितलो बरो आसाय तें पळयचें न्ही तुवें एके पटी आसतात जाल्यार प्रॉब्लेम आसतात पूण ताका एक सारकें करचें काम तुजें जावन आसा ताका बरें वाटे काडचें तुजें काम जावन आसा ताका बरें करचें तुजें काम जावन आसा देखून अवल्यो संगती सर्वेस्पर देव आज आमचे कडेन उलयता एका गोवापची जबाबदारी कितें घे म्हणून देखून एफेसकारांचें पत्र आमकां सांगता 6 अध्याय 4 वाक्या बापायनो तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जावचे बरी चिडावचें न्हय आनी एक प्रॉब्लेम आमच्या दादल्यांचें खंयचोय राग आसल्यार थोडे फावटी बायलेचो राग आसल्यार भुरग्यांचेर काडचें भुरग्यांक मारचें आनी कालें भुरग्यांक घेडचें राग दुसरो त्या कोणाचेय काले अण्णा हांगा घरांत काडचें नाजाल्यार दुसरें रिलेशन दवरून येतात हे दादले घरांत मागीर बायले भुरग्यांक अनखान दिवचें भुरग्यांक हें करचें तूं पोर एकलो दादलो एक बायल म्हाका म्हणटाली फोन कर म्हजो दादलो म्हज्या भुरग्यांक राती भायर घालता वसा तूं कोणाक जल्मयल्लें कोण ना म्हणून भायर घालता गे भुरग्यांक आनी 10 वर्सांचे 8 वर्सांचे भुरग्यांक राती मध्यान रातीर भायर घालचें वोण अले दादले आसात अले हे हांवें काणी सांगची न्ही हे प्रूफ आनी असले मनीस आसात पळया कालेंगी एक दुबाव म्हळ्यार थोडे आसात पळय दुबाव करच्यांत नंबर 1 दुबाव क्लियर करूंक तांकां नाका एक दुबाव सैतानान आमच्या जिवितान घालचो ती एक दुबाव घाल्ल्या बरा तूं सगळो सैतानाच्या हातान जाताय दुबावावयर दुबाव जावन तुजें जिवीत पाड जाता तुजें लग्न जिवीत सगळें वायट करून घेताय देखून तुज्या भुरग्यांक तूं चिडावचें न्हय बगार देवाचें उतार सांगता तांकां बूध सांग तांचे सुखी तिद्वी म्हणटा आनी बऱ्यान क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागय क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे वागय आजकाल थोड्यांचे प्रॉब्लेम अशें आसात की भुरगीं आमचे भुरगीं तरणाटीं कोणा कडेन लग्न जावन आसात तीं रेस्पेर जायनात तांकां इगर्जेन रेस्पेर ना रजिस्टर्ड मॅरेज जातात आनी सांगात जी येतात आतां कॅथोलीक पवित्र सभेन तूं आसाय जाल्यार जर तूं रजिस्टर्ड जाताय रेस्पेर जायनाय इगर्जेक वचनाय रेस्पेर जायना जाल्यार त्या पवित्र सभेन आमी पळोवंक गेल्यार तें लग्न न्हय तें लग्न जायना लग्न म्हळ्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाच्या वेदी मुखार येवन थंय देवा मुखार आमी भास दिवची तें जावन आसा लग्न हें आतां मस्तू कडेन एक ट्रेंड जावन गेलां कित्याक म्हळ्यार आमच्या भुरग्यांक फावो ते परी देवाच्या उतराची समजून आमी दिवना देव कितें म्हणून गोत्तू ना पवित्र सभेची नियमां गोत्तू ना आनी असले पुरा वायटाचे विरोध झुजोवंक तांकां सकत ना आमच्या भुरग्यांक एक या दोगां भुरगीं आमकां बरें करून वागयलें तांकां जाय जाल्लें पुरो दिलें पूण देवाचें उतार सोडून पुरो दिता आमी जर तांकां देवाचें उतार दिल्यार तुमची भुरगीं खंयच्या परिस्थितींत गेल्यार देव तांकां फाटीं हाडटा
जर देवाचें उतर तुमी दिवना मोग केला खंडीत मोग करीचे आनी पूण तांकां देवाच्या दृश्टीन देवाचें उतर सांगता क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे ताका तुमी वागया म्हणटा क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे ताका वागया देवाचें उतर एक खंयचेय आनी तूं बरोवन घाल्लें बुकाचें उतर न्ही हें पवित्र पुस्तकाचें उतर समजून कान घेवचें आमी देखून थेसलोनिका बरयलें पयलें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता 1 थेसलोनिका चॅप्टर 4 वर्स 4 तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुमी हर एकल्याक ती दमोवंक शिकयचें तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशें तुमी हर एकल्यांक ती दमोवंक शिकयचें दादल्यांनी शिकयचें आपल्या भुरग्यांनी चेडवां भुरग्यांनी या चेड्या भुरग्यांनी कसली ड्रेस घालीचे कशें तांणी मिस्ताच्या बलिदानाक वचचें कशें तांचे फंक्शनाक येता कशें वचचें एक दादल्याची जबाबदारी हें पुरा करीचें हें पुरें करीचें पळया आज पळयतात एक दादलो घरांत केअरलेस जाल्यार तांची भुरगीं पळया तांकां मिसाच्या बलिदाना येताना खंयचे ड्रेस घालीचे म्हण निंगोत ना काजाराक आनी पार्टे घालची ड्रेसां मिसाक घालनी येतात मनसुकेचें नेसप ना अहलें पुरा कित्याक दुसरें कांय सांगना भायर तुमी कालेंय करा पूण मिसाच्या बलिदानाक येता आसतना ह्या क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे त्या तुज्या भुरग्यांक बरी शिकोवन दी दादल्यान ते शिकोवन दिजें म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता उपदेशक पुस्तक सांगता 9 अध्याय 9 वाक्य उपदेशक पुस्तक सांगता 9 अध्याय 9 वाक्य देवान तुका सूर्यपंदा दिल्यात त्या तुझ्या व्यर्थ जिविताच्या सगळ्या दिसांनी तू मोग करते ते तुझ्या पतीनी सवय संतोषान जिये पळय देवान तुका सूर्यपंदा दिल्यान त्या दिल्या त्या तुझ्या व्यर्थ जिवीत त्या व्यर्थ जिवीत थोड्या दिसांचे मात थोड्या वर्सांचे मात्र ते जिवीत एक दीस नास जाता आमचें जिवीत उरना कितलीं वर्सां तुका लग्न जिवितान दिल्यात जावंक पुरो थोड्यांक 20 वर्सां थोड्यांक 40 वर्सां थोड्यांक 50 वर्सां जावंक पुरो थोड्यांक 70 आनी 5 वर्सां जाल्लीं आसात जायते जोडी ते तुज्या बरेपणाक ओंदोन देवान दिवचें जावन आसा जर तूं बरें करून जियेताय तुका लांब काळ लग्न जिवीत तुका फावो जाता देखून देवान तुका सूर्यपंदा दिल्यात त्या तुज्या व्यर्थ जिविताच्या सगळ्या तुज्या दिसांनी तूं मोग करताय ते तुजे पतीनी सवय संतोषान जिये माया मोगान जिये सूर्यपंदा तूं करताय त्या वावरा खातीर तुज्या जिवितांत तुका मेळचो वांटो तो पळया जिवितांत आमकां देवान दिल्लो वांटो आपल्या पतीनी सवय मोगान आनी मैपासान जियोंक हें देवान दिल्लें एक वर्तें धेने म्हूण सांगता हो एक देवान दिल्लो वांटो पळय आमकां आवय बापायक आस्तबदीक आसल्यार एका भुरग्यांक आस्तबदिके खातीर वांटो जायचेत ताका झुजी म्हणटात जाल्यार कोट्याक येतात पुराक येतात पूण देवान इतलें पुरा दिता आसतना देवातय आमकां वांटो आसा कित्याक आमी देवाची भुरगीं तर तो वांटो कित्याक नाका आमकां तो कित्याक आमी वगडायता संवसारी वांटो जाय जें कितें देवान दिवचें तें भगवंत तें पवित्र तें नितळ तें निर्मळ आमकां ताचो वांटो नाका तर खंय आसा आमचें जिवीत हें पळया देखून आमी समजून काण घेवचें कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रान सांगता 7 अध्याय 10 आनी 11 वाक्य पूण लग्न जाल्ल्यांक म्हजें परमाण अशें निजा की म्हजें तें म्हजें न्हय तें बगार सुमयाचें बायलेन आपल्या घोवाक सोडचें न्हय सोडलें जाल्यार तिचें लग्न जायनासतना रावच जाय तशें घोवानी आपल्या बायलेक सोडचें न्हय खंयचेच आमचें लग्न जिवीत अशें आसा गे अशें एक कवनेंट अशें एक एग्रीमेंट अशें एक करार आसा गे तें कोणाच्यान मोडूंक जायना कोणाच्यानी मोडूंक जायना देखून आमी लग्न करून घेतलेल्या त्या स्त्रियेक केदींच सोडचें न्हय तिका सारकें करूंक जाता कितें तरी समजून जाता ताका कावन्सिलींग आसा पवित्र सभेन ताका थोडें कावन्सिलींग काण घेतात आनी जायते ताका जाय जाल्यार समजून दितात लग्न जिवितांत घुसपट गोंदळ जाता आसतना इतलें सगळीं एक खंयचेंय वायट मतीन रिगल्यार आसा पळय तें मागीर वचना ते सैतान तें आनीक तुज्या डिपर व्हरता तुज्या काळजाक व्हरता तुज्या गुंडायक व्हरता आनी तें विसरूंक तूं जायना तसलें करता पूण तें घडल्या परत तुवें ताचे विशयान समजून काणून तें क्लियर केल्यार तें तुका भितर रिगोंक तरी गानाने तें गेलें कित्याक मागीर तत्व मोग तुमचें तें निरंतरी उरता देखून हें समजून आमी जोड काण घेवचें खंयच्याच दादल्याक आपल्या बायलेक सोडूंक देव परवानगी दिना
कोण पुरा लग्न जाल्यान पवित्र संस्कार तांणी घेतला लग्ना जिवीत असो तो सक्रामेंत घेतला तांकां ते मोडूंक कोणाकच पदवी ना आनी कोणी मोडूंक सकना म्हणटा पवित्र पुस्तक. पेद्रूचें पयलें पत्र 4 अध्याय 8वें वाक्य सांगता सक्राम प्रास चड तुमचेच मध्ये एकामेका कळनातलेलो मोग आसूं दी. कळनातलेलो मोग आसूं दी. मोगा वरवीं जायतीं पातकां बक्षतात. सक्राम प्रास चड तूं तुमचेच मध्ये एकामेका कळनातलेलो मोग आसूं दी. मोगा वरवीं जायतीं पातकां बक्षतात. कितें आमचे मदें सोडून घडल्यार देव आमकां बक्षिता. आमकां एकामेका बक्षूंक कृपा मेळटा. सोडून जाता कोणी ह्या संवसारांत भाग्यवंत जावन सर्गींत हांव हांगा देवून आयिल्लो कोणी ना जेजू क्रिस्त शिवाय. दुसरें कोणी ना. सगळे संवसारांत जल्म घेतला. संवसारी पातकांत आदां एवेतावन आयलेले पाताक आजुनूय आमचे थंय आजुनूय आसा. आमी तेंत कर्णंत वेताव. नितीवंत म्हणलो एकलोय ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. भाग्यवंत म्हणलो कोणी ना पूण आमी भाग्यवंताच्या वाटेंत आसा. भाग्यवंत जावच्या वाटेर आसा. जर आमचें लग्न जिवीत सफळ जालें खंडीत आमी भाग्यवंत म्हणयत. जर लग्न जिवितांत मरता म्हणसर घोव बायलां विश्वासान जियेता जाल्यार मोगान जियेता जाल्यार ताचे की वर्ते भाग्यवंत म्हण दुसरें नांव मोगच्या भावान भयणी. कितलीं घोव बायलां आज भाग्यवंत आसात ह्या संवसारांत. तांकां भाग्यवंत म्हणून परगट करूं ना. तांकां आल्तारीचो मान मेळो ना पूण जिवितांत भाग्यवंतपणी कितलीं लायक आसात आज घोव बायलां मोगान जियेलेलीं आसात. आमी एक आदर्श घोव बायलां जावन जियेया संवसारांत. देखून हेंच उतार आमकां सांगता कोलोस्येकारांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13 आनी 14 वाक्यां. कोलोसियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 and 14 सांगता एकामेकाक तुमी सोसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोन कारण आसत तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बक्षाने सोम्यान तुमकां दिला त्या बक्षान्या बरी जावं. पूण ह्या सरू शगुना प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग मोग हें सगळें शगून संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. पयल्या सुवातेर एकामेकाक सोसून व्हरचें. दुसरे अवकाश ना आमकां. पळया जॉबाक जाल्यार जॉबाच्या ग्रंथांत तुमी वाचा. जॉबाच्या आसलें पुरो काडलें. ताचे तें आसलेले ती ग्रेस्त काय काडली. त्या सैतानान पुरो काडलें. ताची भुरगीं मेलीं सुणय मेल्यो सगळीं मेलीं. पूण बायलेक जिवंत दवरलें. बायलेक आपणूक सोडूं ना देवान. पळया कित्याक म्हळ्यार ताच्या जिणेंत एकच बायल. भुरगीं दुसरी मेळोंक पुरो सुनो दुसरी मेळोंक पुरो पूण तुका बायल एकलीच. देखून देवान जॉबाक इतलें एक फाव केलें ताची बायल ताच्या जिवितांत जिवंत आसली. जिवंत आसली. त्या बायलेन ताका सांगलें शिरा पड तुज्या देवाक सोन सोड. इतलें बरें कश्ट करताय आनी कितें देवाक आराधना करताय की सोन मस्त दुरसली मस्त पुरपुरली. पूण जॉब तिका पुरपुरोवना. जॉब इतल्यान सांगता देवा आतां आयलेलें सूख तुवें जोडूंक कितली तयार आसली तूं. देवा आतां मेळिल्लें सूख तुवें जोडलय संतोश तुवें जोडलय इतली वर्सां बरायत जियेलय तर देवा आतां आयलेलें दूख तुका नाका गी समजोवन दिली. ताचे उपरांत जॉबाची बायल दुरसोवना. ताका सांगात दिलो तिणें देखून एकामेका सोसून व्हरा. दुरसोंक मस्त कारण आसात मोगाच्या भावांनी बरी मस्त. हर एका ददल्यांक आपल्या बायलेक दुसोंक 1000 कारणां आसात. पूण एकामेका बक्षिया म्हणटा. तुमी दितात तें बक्षाने सोम्यान म्हाका आनी तुका दिलां त्या खुर्सार तावन दिल्लें बक्षाने बरी जावं दी. जेजून एक पटी बक्षिल्यार ती पातकां केदीच उडा आसा काडिना. देवाचें उतर सांगता त्या पातकां ती सगळीं बांदून दर्याच्या गुंडांत उडयता. ती पातकां केदीच तांकां उडास येनातली बरी. आमी कित्याक उडास काडचें. थोडे पटी आमकां भगता शंत ताणें ती सूख केल्या ही सूख केल्या आमकां आमी बक्षिता एक एक पटी बक्षिता बरें बक्षिता. पूण ताणें केल्ली कर्तवां त्या बायलेन केल्लें कितें वायट मात्र आमकां विसरूंक जायना. देखून तें विसरूंक देवान दिल्लेलें जेजून दिल्लेलें बक्षाने बरी जायचें जाल्यार आमी विसरूंक जाय आमच्या जिवितांत. पूण ह्या सौर शगुना प्रास चड तुमचे थंय मोग आसूंक जाय. मोग ते शगून संपूर्ण करता आनी एकवटायता. आनी अशेलें जिवीत
देवान आमकां दिल्लें जावन आसा हें लग्न जिवीत. देखून घोवाची जबाबदारी मस्त आसा देवाचें उतर आयकूंक. मस्त घोवाची जबाबदारी. आज तुमकां नाका म्हूण जावंक पुरो, हें कोणाक जाय हें पुरा, अशें पुरा जिवंक जाता की म्हणून जाता. खंडीत आमी प्रॅक्टीस करीचे. आमी प्रॅक्टीस केल्यार जाता. कोरिंथकाराचें पयलें पत्र सांगता 13वा अध्याय 4 आनी 5 वाक्यां. 1 Corinthians chapter 3 verses 4 and 5. मोग सोसनीक, मोग दयाळ, मोग मसर करिना, आपली सुबाडाय उलयना, अहंकारान बरना, मोग मर्याद विनेसलाना, मोग स्वंत आदाय सोदिना, रागार जायना, अपकार मनान दवरिना. तर मोग असल्यार हें पुरा खंयचें घडोवंक घडना न्ही आमचें तें. मोग असल्यार सगळें सोंसून व्हरोंक जाता. मोग कितें पुरा करना. मोग असल्यार आमचें तें एकामेकांक मोसर आसचो. मोग असल्यार म्हजी बाडाय हांवें उलोवंक जायना. मोग असल्यार आमचे कडेन आमी कोणें अहंकारान बरोवंक जायना. आमचे मदें मोग असल्यार आमी एकेकल्याची मर्याद काडूंक जायना. आमचे मदें मोग असल्यार एकामेकाचे आमी आदाय सोदूंक जायना. म्हजें आनी तुजें म्हणून जायते जाणां आज पळयता, म्हजें अकावंट तुजें अकावंट, खंयचें अकावंट देवान दिलें आसा. घोवाक कालें आसा, देवान दिना जाल्यार बायलेक कालें आसा. म्हजें म्हणल्यार कालें आसा. म्हजें म्हणल्यार पाताक मात्र दुसरें कांय ना ह्या संवसारांत. हांवें कांय जल्मताना कांय हाडूना, मरतना कांय म्हज्या हातान कांय दिना. दिता जाल्यार खाली आतां हे कोंतांनी बांदून कांय खुरीस मात दिता, दुसरें कांय दिनात. पळयलां गे तुमी, खंयचेंय दिनात हें पुरा. देखून संवसारांत कितें पुरो तें आसा तें देवातावन म्हाका दिल्लें. जोहांस वांजेल 3रो अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां सांगता, ह्या संवसारांत देवान दिल्ल्या करीत तुमी कांयच घेवंक शकनात म्हणटा. जर हरी एक संगती देवातावन आयिल्ले म्हूण समजून कान घेजे. एफेसकारांचें पत्र सांगता 4 अध्याय 20 आनी 6 वाक्यां. एफेसियन चॅप्टर 4 verse 26. तुमकां राग येवंक आसा? क्वेश्चन मार्क. राग येवंक आसा? खंडीत आसा. रागान तुमकां पातकात गोडचें नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचेंय न्हय. एक फावटी घोव बायलां 3 म्हयने 6 म्हयने उलयनात घरांत आसल्यार. एकाच बेड्डार न्हिदतात, एकलो तिशीन पळोवन एकलो इशीन पळोवन. मोदें गॅप कोणाक? सैतानाक न्हिदून जालें मोदें. सैतान न्हिदलो मोदें. मागीर तुमकां एक कोट जावंक सोडिना. मागीर तुमकां एकामेका बगसूंक सोडिना. तुमकां एक धरून दवरता, खंयचें एक सकत धरून दवरता. त्या बायलेक तुका आपडूंक जायना, ह्या बायलेन ह्या घोवाक आपडूंक जायना. मोदें केदाळे गॅप दिनाकात. गॅप दिल्यार सैतान इमिडिएट तें पोजिशन काण घेता तुमकां वेगळें करूंक. कित्याक घोवान एक आनी बायले कडेन मोगान रावलेलें आनी बायलेन घोवा कडेन मोगान रावलेलें एकल्याक मात्र जायना, तें सैतानाक मात्र. जर तुमच्या कुटुंबांत कोणायकी तुमी एक कोटान रावलें जायना जाल्यार ताचें तें कोण आसा म्हूण समजून काण घेजें. तुमी कोण काम करता की म्हूण समजून काण घेजें. देखून जिवितांत आमी एकवटीत जावन जिवचें बारीक गरजेचें. हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 13वा अध्याय 4 वाक्या. हेब्रेव चॅप्टर 13 verse 4. तुमचे मदें लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान मेळो. तुमचे मदें एकामेका लग्न जिवितांत स्थानमान तुमी दिजें. घोवाक पुरतो स्थानमान मेळचें, बायलेकी तो स्थानमान मेळचें. आनी पतीनी मदलो विश्वास निश्कपाटी जावन आसचें. निश्कपाटी कपटपण आसूं नजो थंय. मुखार एक फाटल्यान एक. जायते दादले आमचे ते येताना सांगता, ती बायलां येवन सांगतात, मुखल्यान बरें आसा घरांत, पूण भायर एक दोन काणयोन आसा. आपलें जिवीत दुसऱ्या कडेन आसा. जायते मागण्याचे मनशां ह्या तोल्यान पडिल्लीं आसात, जायतीं जाणां म्हज्या भावा आनी भयणी. देखून तुमचे मदें लग्ना बेसाक फावो तो स्थानमान दिया. पतीनी मदले विश्वास निश्कपटी जावन आसचें. कित्याक पोजदेपण आनी प्रद्वार आदरतली देवाची झडती करतलो. देव तांची झडती करतलो. पळया, पोजदेपण लग्ना जिवितांत पोजदेपण नाका जाल्ले जोक्स आनी काले प्रत्येक जावन नाका जाल्ले पुरा फिल्मां पळोवन आनी काले पळोवन पोजदेपण आनी प्रद्वार आदारतल्यान आपल्या बायलेक सोडून आनी एकल्याडेन खंयचेय रिलेशन दवरल्यार आदर देव झडती करतलो म्हणटा. ओडला तेंच सांगिल्लें. पळया, देखून ह्यो पुरा संगती आमकां कळना जाल्यार आमी पातका वयर पाताक करूनच वेता. आनी जरतेक खंयची जरती खंयचे आमी लाग दिते, कशें लाग दिवचें आमी देवाक? आमी जियेल्ली जिणी कसली जावन आसा हें चिंतून पळयचें. हरी एकल्या लग्न जिवितांत एकवटलेल्या दादल्यान. देखून आज आमी
देवाचें उतर. कोरिंथकाराचें पत्र, पयलें पत्र 16 अध्याय 14 वाक्य सांगता. 1 Corinthians chapter 16 verse 14 सांगता, तुम्ही करता ते सगळे मगान करा. एकामेका मगान रावा, मगान करा. आज अली पुरा शिकवण खंडीत जावन लग्न जिवितांत आमकां मेळिल्ली जाल्यार, सुरवेर लग्न जावच्या पयलें अली पुरा शिकवण मेळिल्ली जाल्यार खंडीत खंयचोय दादलो सुकोन पडतो ना, खंयची बायल सुकोन पडते ना, देवाची भिरांत तांच्या काळजांत घाल्ली जाल्यार खंडीत असलें पुरा आणत अतर्वणां जावची नात आमच्या लग्न जिवितांत. आज खंय आसा आमी? उत्पत्ती ग्रंथ सांगता 2 अध्याय 20 वाक्य, देखून दादले आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवडता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. एंत उतार तुमी एफेसियन chapter 5 verse 31 आसा, मार्क chapter 10 verse 7 आसा. हे देवान निर्मिल्लेलें हें, आदां एवेक निर्मिल्लेलें हें. आनी थंय तावन आमी खंडीत दादलो बायलेक एकवडता, आवय बाय सोडटा म्हळ्यार तांकां खंय आश्रमांत व्हरून घालचें न्ही, तें न्ही. सोडचें म्हळ्यार आवयच्या पासले तावन त्या स्त्रियेन भायर येवचें, आवयच्या पासले तावन त्या दादल्यान भायर येवचें, तितलेंच. खाली तुमी रुमाचें बदलावण करचें मात्र. जावंक पुरो तेदोळ म्हणसर तुमी सांगता आसले जावंक पुरो. आनी आज तुजें वेगळें आसार तितलो तूं तुज्या आवय तावन बापाय तावन कुटुंबांत वेगळें आसार न्ही, तुज्या खाली बेडरुमाक मात्र वेगळें आसार. तितल्याक मात्र तें सिमीत. त्या बेडरुमाच्या भायर येताना तुजी आवय तुजीच आवय, तुजो बापाय तुजोच बापाय, आनी तुज्या बायलेची आवय बापाय ती तुजीच आवय बापाय. तांकांय तुज्या आवय बापायक गौरव दिल्लो बरेंच तुज्या बायलेच्या आवय बापायक तुवें गौरव दिजे. हे समजुनी आमी जोन कान घेवचें. एफेसकारांचें पद सांगता 5 अध्याय 1 वाक्य, तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं. लग्न जिवितांत कोण एकवटल्यान ती देवाक चड मोगाची भुरगीं, देखून ताचें सारकें जावंक प्रयत्न करा. देवा सारकें जावंक प्रयत्न करा. आमकां एक जेजूक व्हरतो संतोश भोगचो खंय सर्गींच्या राजांत. एक दादलो आनी स्त्री लग्न जिवितांत एकवटताना जेजूक भोगचो संतोश व्हरतो संतोश खंय, सगळ्या संतोशांक व्हरतो खंय. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सृश्टेच्या कामांत ती भाग घेतात, देखून तो संतोष. म्हळ्यार जेजूक संतोष कित्याक म्हळ्यार आज ती दादलो आनी स्त्री एक जाली, म्हज्या बापाच्या कामांत ती एकवट जाली म्हणून. बापाचें काम खंयचें? सृश्टेचें काम. बापाचें काम सृश्टेचें काम, देखून जेजूक भारी संतोष खंय. म्हज्या बापाच्या बेंगेंत आनी एक जोडें गेलें न्ही. पूण थंय आमकां मोग ना जाल्यार, थंय आमी एकामेका एकवटान ना जाल्यार ते जेजू कशें भोगतले न्ही. आमकां एक केल्लें तें जेजून न्ही. बापाच्या गोपान आमी आसचे म्हणून, बापाच्या सांगता आसचे, बापाचें काम आमी करीचे म्हणून. कशें भोगत तें दळा चिंतून पळया आमी. देखून ह्यो पुरो संगती आमी आज आमच्या मतींत हाडया आनी नियाळया. पेद्रूचें पयलें पत्र सांगता 3 अध्याय 8 वाक्य, 1 Peter chapter 3 verse 8, शिकीन तुमी समेस्तांनी एक मनाचे जायजे. सगळ्या कुटुंबांत आमी एक मनाचे जायजे. एकामेकाचें सुख दूख चिंतलें जायजें. एकामेकाच्या सुख दुखांत वांटलें जायजें. भावा भयणीचो मोग करतलीं जायजें. घोव बायलां ती भावा भयणीची मोग करतलीं जायजें. दयाळ आनी कलत्या स्वभावाचे तुमी जायजे. घोव बायलांनी कितें जायजें? शिकीन तुमी समेस्तांनी एका मनाचे जायजे. एकामेकाचें सुख दूख चिंतलीं जायजे. भावा भयणीचो मोग करतलीं जायजे. आवय बापायचो मोग करतलीं जायजे. दयाळ आनी कलत्या स्वभावाचे तुमी जायजे. तर केदें वर्तें कितली जबाबदारी एका दादल्याक दिल्या पळया. ही खाली आमी आयकता दादल्याची मात्र जबाबदारी. आनी माथेवाचो वांजेल सांगता 5 अध्याय 30 आनी 2 वाक्य, मॅथ्यू chapter 5 verse 32 सांगता, पूण हांव तुमकां सांगता व्याभिचारा शिवाय खंयच्याय कारणांक तुमकां तुमच्या बायलेक सोडूंक अवकाश ना. एकच तें कारण, आनी तें प्रूव जायचें. कोणी सांगलें आयकोन बायलेक डावेस दिवचे न्ही, प्रूव जायचें. आमच्या पयस सभेंत आमच्या देसाचें कोर्ट आसा ताका, त्या कोर्टान ती वयता ती केस, थंय चर्चा जाता, प्रूफ जायचें तें. देखून व्याभिचाराच्या एका पातका खातीर मात्र
आनी दुसऱ्या खंयच्याय खातीर बायलेक सोडता तो हर एकलो ती प्रदवरीन जावंक ती व्याभिचारीन जावंक तो कारण जाता आनी जो कोण सोडलेल्या लागीं लग्न जाता तोही प्रद्वारा धरता. आज लिव्हिंग रिलेशन आयलां. मस्त जाणां एक पटी काजार जाल्लीं वेगळ्यासार जावन दुसऱ्या सांगता जियेतात. हे सगळे व्याभिचाराचे पाताक म्हणटा, प्रद्वारपणाचे पाताक म्हणटा सरेस्पर देव. सत्राय करी आमच्या जिवितांत आमकां लग्न जिवितांत एकवटायल्लें देवान आमचे रेस्पेर केल्लें जिसून आमकां सांगात दिता मोगान पवित्र आत्मो. तर आमच्या लग्ना जिवितांत बापाच्या कामांत आमी मेतेर जाता आसतना जेजू क्रिस्त आमकां रेस्पेर करतना पवित्र आत्मो आमकां सांगात दिवन आमचें लग्न जिवीत मुखार सरूंक आदार दिता. देखून त्या त्रिंदादीची ससाय आमी मागया आमच्या लग्न जिवितांत हर एका दादल्यांनी हे सगळ्यातावन आमी पयस रावन एक बरो एक नागरीक जावन कुटुंबाचो बरो एक सांदो जावन एक बरो घोव जावन एक बरो बापूय जावन एक बरो भाव जावन आमी जियोंक प्रयत्न करया. हर एकल्याक एक एकल्याक मस्त रिलेशन आसात. एक स्त्री कशें पयलें ती धूव जावंक बरो, ताच्या मागीर भावाची बहीण जावंक बरो, मागीर घोवाची बायल जावंक बरो, मागीर ती आवय जावंक बरो, मागीर ती सासूमाय जावंक बरो. कितलें बरो रिलेशन काण घेता न्ही एक स्त्री. तशें दादलोय तितलें ती रिलेशन काण घेता. ती काण गेले बरीत पूण चड जावन दादल्याक हांगा फोकस करना तितलेंच. पूण दादल्याचें मेतेरपण तितलेंच आसा कुटुंबांत. हर एक संगती दादल्या विणे कुटुंबांत खंयचेंय साध ना. दादले गरज आसात आमच्या कुटुंबांत आनी दादल्यांनी खंडीत जावन एक बरी जिणी जिवन एक आदर्श पती जावन ह्या संवसारांत कुटुंबाचो हारभार काण घेवन आमच्या कश्टांत आमच्या अनवरांत आमच्या पिडेशिडेन आमच्या निरासपणांत आमकां आमच्या सांगाती कोण जिणे सांगातीन जावन आमकां दिला तेजो सांगत आमकां मेळोवन दी आनी तेच आमी दोगांनी मेळोवन आमच्या भुरग्यांक वागोवचें. भुरग्यांचे बरें फुडार आमी पळोवंक बरें फालें पळोवंक आमकां समेस्तांक फावो करून दी म्हणून आज आमी मागया. तर तुमची सगळीं इंटेन्शनां तुमची कितें गरजो आसात त्या सगळ्या गरजां खातीर ह्या वेळार मागया. आनी सर्व लग्न जिवितांत कोण्या पुरा घुसपट गोंदळ आसा दादल्या बायले मदें कोणाचे पुरा समस्या आसात ते सगळे समस्या जेजूक भेटोवन दिवन आज मागया. आमच्या पवित्र सभेन मस्त आज डायवर्साक एप्लाय केल्ले आसात तांचे खातीर मागया. आज विशेशतावन त्या दादल्याची जबाबदारी तांणी समजून काण घेवन डायवर्स पेपर पाठिंगान घेवन सांगाता येवचे भाग तांकां सरेस्पर देव फावो करून दी. आनी सर्व वायट हातावन ह्या कुटुंबाक कोणाचे वायट हातावन ह्या कुटुंबाक ह्या घोबेलांक सरेस्पर देव राखोवन दी आनी सांबाळून दी आनी हर एका पिडे शिडेतावनी तांकां सुटका दिवन दी म्हणून मागया. आनी एकामेकाचो सांगात आमी मेळच्या खातीर मागया. आनी तुमचे हर एक इंटेन्शनां भेटोवन दिवन आज कितलीं जाणां तुमी ह्या मागण्यान जॉयन जाल्यान तुमकां समेस्तां खातीर हात बारना आमी तुमचे खातीर मागता. तुमचे हर एक गरजो ह्या मागण्यांत जेजूक भेटोवन दिया. हालेलुया 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 हालेलुया. हीर बरे कल बरे दग शंदर बरे कर बले कल जीसस द माइटी अनॉइंटिंग ऑफ द Holy Spirit, the mighty power of God will come upon in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. Here babare kalabare daga shandare bare karabale kal Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्या मी जेजून शिकलेले मागणे सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तुझे संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले समितीचे सांगता स्त्रीम तेर तूं सदैव आनी सदैव फॉल जीव कशें जेजो भगवंती मरे देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आदान आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयचे दिसा मागण्या जॉयन जावन आज आमकां सांगात दिल्ल्या खंडीत देवान आमचे दराळ आशिर्वादां घालया आनी आमच्याय लग्न जिवितांत दराळ आशिर्वाद आमकां भरून दी देव आनी तशेंच आमचें मुखलें जिवीत फुडार देव आमकां समेस्तांक बऱ्या तरेन चलोवन व्हरून दिवन मागया. आनी तशेंच एकामेका खातीर मागया आनी आमच्या सगळ्यांच्या मागण्याक 7 to 8 जावच्या इंडस्ट्रियल मागण्याक जॉयन जावंक प्रयत्न करया. आमी एकामेका मागया हर एका गरजांनी सरेस्वर देव आमकां उदारपणी पावोवन दी म्हणून मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरी रात तुमकां मागता. समेस्तांक गुड नायट.